म्हज्या भयणीं आनी भावनो, सुरवातेक हांवें तुमकां सांगलां की जेन्ना सांत इनासान आपलीं उतरां न्हय पूण शुभवर्तमांतलीं उतरां ताणें वापरून शावेराक सांगलें, सगळें तुवें जोडलें आनी तुजो ओतमो तुवें ओगडायलोय जाल्यार कसलो आदाव. आतां पळयात, हें उतरां ताणें आयकलीं पूण ताणें ती नाकारली. ती ताणें भितर घेवंक ना, ताणें ती सोडली. कित्याक लागून सोडली? कित्याक तो जें देवान दिल्लें देणें, तो हुशार आसलेलो, तो बरो प्रोफेसर आसलेलो, हो कोण म्हाका सांगपाक? हे भाशेन ताचो मनोभव आसलेलो. म्हाका तूं शिकयना काय, हांव जाणो. आनी खूब फावटी अशें जाता की आमी आपल्या वाद्याची आसता, आमच्यो चाली आसतात, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी चलयता. ही चिंतना भावना जी आमचे भितर रिगलेली आसा ती आमचें जिवीत चलयतात. आनी हाका लागून ताणें देवाचें उतर सांगलें तें ताणें आयकलें ना, ताणें नाकारलें. तें तर ताणें आयकल्लें आनी हें अशें घडलें कित्याक ताच्या अणभवांतल्यान मागीर तो म्हणूंक लागलो, हाणें म्हाका कितें सांगलां आनी कित्याक लागून तो म्हाका सांगता आनी कित्याक लागून म्हूण तो म्हाका नाकारिना. हांव ताका नाकारता, हांव ताचें आयकना, ताका हांव किंकोंत कोत्ता, पूण तो म्हाका बरें कोत्ता, तो म्हाका पावता, तो म्हाका सुशणिकायेन समजवणेन सगळें स्विकारता म्हजें आनी तरी पूण म्हजे बरोबर रावता. हें तो पळोवंक लागलो, आयकोंक लागलो आनी ताणें ताका विचारलें, तूं म्हाका हें सांग पया, कित्याक लागून तूं असो कोत्ताय? ताणें ताका सांगलें, देवान म्हाका अशें कळीत केलां की हांवें तुका हीं उतरां ताची सांगूंक जाय म्हणून. तेन्ना तो तीं उतरां आयकूंक लागलो आनी आयकोता आयकोता ताचें काळीज सगळेंच भितरल्यान बदलोंक लागलें. पूण कशें? ताणें आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी व्हांवते झरींतल्यान म्हणजे जेजूच्या जिवितांतल्यान ताका सगळें बरेंपण फावो जावंक लागलें. ताच्या जिविताची पानां हिरवीं उरूंक लागलीं, फळां दिवंक लागलो. म्हणजे कितें? ताचे मदें भितरल्यान आनंद, शांती अदीक आनी अदीक वाडोंक लागली आनी तो मागीर उर्बेवंत जालो. हीं देवाचीं उतरां ताणें आयकोन ताचे प्रमाणे तो जिवंक आतां आवडूंक लागलो. आनी हे भाशेन घडटा घडटा ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समर्पिलें. तेन्ना देवान ताचे सगळ्यो वस्तू करण्यो केल्यो आनी थंयसरूच न्हय, हांगसर येवन अदिकूय सुबेज, कित्याक ते मेरेन सान ताणें आपलें जिवीत आपलेपणान सारूंक ना. आपलीं चिंतना उतरां न्हय पूण देवाचीं उतरां तो दुसऱ्यांक दिवंक लागलो, आमकां सगळ्या जाणांक. आनी ताका लागून पळयात, इतलीं वर्सां उपरांत आमी आजुनूय ताची सरशीं येता, कित्याक तो आमचे पासत मागता आनी विनंती करता. पयले पासून आमकां हें कळीत केल्लें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मातशें बारकायेन तर नदर मारीत जाल्यार आमचे भितर कितें चलता? आमचे भितर चिंतना आसतात न्हय, ती चिंतना आमी तीच गोड धरून आसता. पूण खरेपणी तर आमकां ही चिंतना देवाची ओ आमची म्हणून पारखूंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? पयले सुवातेर ती आमी देवाक ओपून दिवंक जाय. देवाक ओपून दिवंक जाय म्हणजे कितें? आमचे कडेन तें ना, देवा कडेन आतां आमी दवरलेलें आसा. म्हणजे भितरल्यान आमी हे परी स्वतंत्र जाता. स्वतंत्र जालीं की ना हें आतां आमकां ठामपणी कळोंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. आमी सगळीं जाणां देवाचें उतर वाचूंक जाय म्हणून वाचता, पूण ह्या कारणाक लागून न्हय. आनी हो हेतू आमच्या मनांत ना की जें हांवें आयकलां, जें भितर म्हज्या भितर चलता तें म्हाका आतां थिरावंक जाय, हें देवाचें ओ म्हजें म्हणून. आनी देवाचें उतर वाचता वाचता तो आमचे कडेन उलोवंक लागता.
तो आमकां कोळीत करूंक लागता. आनी जितलें तो कोळीत कोत्ता आमी भितरल्यान थिरावन आमचे भितरलें काळीज शांत जाता. आनी शांतीन बोल्ली की ना आमकां स्पश्टपणी त्योच सगळें दाखोवंक लागता. अशें ताच्या जिवितान घडलें, आमच्याय जिवितान घडटा. पळयात, आमी सगळीं जाणां हे भाशेन आमची चाल आसा. मिसाक येता तेन्ना आमी आयकता, पूण असलो नियाळ आमी करूंक जाय. देवाचें उतर आमी आयकलें की ना तें आमकां स्पश्टीकरण कोत्ता, आमच्या जिविताची प्रश्न तो सुटयता आनी हे भाशेन आमकां फुडें व्हरता. आतां पळयात, वो ग्रेस मुनीस आनी लाजर ते दोगूय जाण आसा थंयसर. ग्रेस मनशान कितें वायट केलेलें आसा? वायट कांय करूंक ना. तो आपलो मोजा मारता, देवान म्हाका दिलां सगळें आपूण मोजा मारून दुसऱ्यांची बिलकूल पर्वा करिना. ताच्या दारवंट्याचेर वो चवणान भरलेलो मनीस आसा लाजर, तो आशेता कितें तरी खावच्याक, पूण कांय दिना ताका. ताची चवणां सुणी पर्यंत लिवून वेतात म्हणलाय. हाका तो असो दवरलेलो आसा. मेल्या उपरांत मागीर अशें घडटा, आमकां तर स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार देवान दिलेलें तें आमचे पासून आमी जिवंक फावना, तें सगळें आमी दुसऱ्यां पासून खर्चूंक जाय, वावरूंक जाय. नाजाल्यार आमी आमच्या दादोसकायेन रावलीं जाल्यार फुडलें जिवीत आमचें ते भाशेन घडोवन येवचें ना म्हणून आयज आमकां कळीत केलेलें आसा. तर आमी आमचे पासून जियेना, आमी जेजू सोबे एकामेका पासून जियेता. कित्याक लागून? जे आमचे कुडींत सांदे आसात ते आपले पासून जियेना, ते कुडी पासून जियेता आनी एकामेकाक सहकार करतात. ते भाशेन आमचेंय जिवीत जावंक जाय. आतां हिचोरी तर आमकां घावो जालो जाल्यार आख्खें आमचें आंग, सगळे आमचे सांदे थिचूर आजीर जावन थिचूर पेकोवणी मेळच्याक आमी वावुरता. तेच भाशेन आमी एकामेका बरोबर बरें पळय तें वांटून दिवंक जाय. आनी हे भाशेन देवान दिलेलें दुसऱ्यांक दिलें की ना तें उदीक आनी उदीक आमचें सगळें वाडटलें. हें सोत आमच्या मनांत रिगोवंक जाय. नाजाल्यार आयज आमकां सांगलां तें बरोवणें, आमची तर काळजां दारूण जालीं, आमी आपल्या वाद्याची जालीं, आपलेपणान जियेलीं जाल्यार देवाचें उतर आमचे मदें रिगचें ना आनी आमी देवाच्या उतरान घडोवन येवचीं ना. देवाचें उतर सोत आनी सोत आमकां सदांच स्वतंत्र करता. तें आमी आयकोंक जाय, ताचे प्रमाणें आमी जियोंक जाय. आनी देवाची कृपा आमकां आसा, ताका लागून हें सगळें आमी देवाक दिवन देवा सोबें आमचें जिवीत घडोवन येवन ताचे बरोबर आमी सगळो वावर आमचो करूंक जाय. हे भाशेन केलें म्हणून आयज पर्यंत सान फ्रांसीस शावेर आमकां एक नमुनो जाल्लो आसा. इतलो हजारांनी लोक येता. कित्याक हजारांनी लोक येवंक जाय? वय केन्नाय भायल्या भायरूच एक कूड आहा अशीच आसा म्हणून ती येतात, पूण हांगसर आयल्या उपरांत ताच्या मागण्यांक लागून तो जशे भाशेन जियेतालो ते भाशेन आयज पर्यंत तेंच हांगसर घडटा. आनी आमी सगळीं जाणां हांगसर आयलीं म्हणटोच आमचें जिवीत तेच भाशेन आसना, पूण तें बदलोंक लागता. देवाच्या उतरान आमी घडोवन येता आनी देवाचें उतर घडोवन आयलें की ना आमी आमचीं उतरां न्हय, देवाचीं उतरां जशे भाशेन येनासान उचारली आनी ताका दाखयली, ताका दिली, तेच भाशेन आमी एकामेकाक देवाचीं उतरां दिवन सगळ्या जाणांक ताचेशी अदीक अदीक ओडून हाडटलें हांव. आनी हे भाशेन सर्गीचें राज आमचें सगळें तें घडोवन येतलें आनी आमी देवाक महिमा दीत रावतले हांव आनी एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक लागतले हांव. थोडो वेळ आतां आमी ओगेपणांत रावया, आमचे हात जोडया, दोळे बंद करुया. पळयात कितलो तो आमकां लागशिल्ल्यान आजीर आसा. आमचें जिवीत आमी जियेना, तो आमचें जिवीत चलयता, जियेता, तर आमी ताका सहकार करुया. आजीर जावया पयले स्वातेर. तो आमचे भितर भरोन येता, तो आमचे सगळें रिगता आनी आमी ताचे सगळें रिगून रावया. सुस्कार भायर सरतना सगळीं आमची चिंतनां, भावना, चाल बरी वायट कितेंय जावं ती सगळीं ताका ओपून दिवया. तो ती नितळ निर्मळ कोत्ता, कित्याक ताणें आमचे पासत आपलें रगत वारोयलेलें आसा आनी खुर्सार आमकां सुटका दिलेली आसा. तें आपणावन ताची उतरां आतां आमी स्विकारया
आनी त्याच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवंक आतां आमचें जिवीत ताका भेटोवया.